काय काय कार्यक्रम आपण म्हणलं का हॅलो वा काय चालू क्या काय करता साहेब आयज हांगा कोल हँडलिंग चालू आसा दर्यान आनी नाव दे कम टू डॉल्फीन हाजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच आख्खे मुर्मगांव तालुक्यान मागीर वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी जावं दाबोली जावं कुठ्ठाळी जावं आख्खे मुर्मगांव तालुक्यान हो पोल्युशनाचो सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा आनी हेजेर आमी पयलींसून आवाज उठयत येयलेले आसा कितें बाबा हें पोल्युशन कंट्रोल करा म्हणून हें पोल्युशन बंद करा म्हणून बट आयज खंय तरी दिसता की एमपीटीची दादागिरी चल्लेली आसा आयज हे एमपीटीक हे आमच्या गोंयच्या गोवोरमेंटाक मात सुद्दां वालोर दिनासतना म्हाका दिसता ते आपल्याक जाय तशी त्या प्रमाणे दादागिरी चालू आसा आयज खूब वायट दिसता कितें आमचे मोरीन डॉल्फीन जे 2 आणि 3 नंबर आसा पळय थंयसर एक कोलाची बोट येवन लागलेली आसा आनी तेजो जो आमचो स्टिवडोरींग करता तो भवानी शिपींग आसा आनी जो म्हाल येयला रिसिवर आसा तो वेदांता आसा सो ही वेदांता कंपनी जी आपल्याक कोल लागता म्हणून ते हाडलेले आसा ती एक्च्युली हाडटाले आमच्या बताचेर हाडटाले आनी बताचेर तो खाली करून ते आपल्या बार्जीन ते आपल्या प्लांटाचेर व्हरताले आयज हांकां इतली मस्ती मारलेली आसा कित्याक आयज डायरेक्ट ते आमच्या मोरीन डॉल्फिनाचेर आतां मोरीन डॉल्फीन म्हणटा तेचेर जे हँडल करता पळय ते बार्जी लावन तो आख्खो कोल थंयचो वेस्टेज जो आसा पळय कोल तो सगळो आमच्या दर्यान पडटा आनी हो दर्यान पडल्या कारणान आमचे जे फिशींग एक्टिविटीज आसा जे आमचे बारीक थंयसर जीव जंतू आसा एक्वेटीक लायफ आसा ही सगळी आमची थंयसर डेंजरान आसा हेज्या लागून म्हाका दिसता आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय तो न्हिदलेलो आसा आत्तां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या इन्चार्जा कडेन उलयलो आनी ताका विचारलें बाबा हे ताका परमिशन दिला कोणें हे ताका तुमी परमिशन दिलें कशें मोरीन डॉल्फिनाचेर हँडल करपाक आनी तेणें म्हणपाक लागलो की आमी 7 जुनाक परमिशन ग्रांट केला म्हणून हांव सरप्रायज जेन्ना म्हाका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान स्वता सांगलें की आमी परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून 7 जुनाक हांवें जेन्ना फाटले एसेंब्लीचे क्वेश्चन पळयले जे गेल्या फावटी सीएमान एश्युअर केलेल्या हावजान जेन्ना दिगंबर कामतान जेन्ना क्वेश्चन रेज केलो आमचो मोरीन डॉल्फिनाचो मुर्मगांवचो जाल्यार तेन्ना तेणेन आमकां एश्युरन्स दिल्लेले कितें बाबा थंयसर आमी फक्त 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत परमिशन दिल्लेलें आसा आनी हेन फुडें आमी परमिशन दिवपा ना आनी हे फक्त आमी 2 लाख मेट्रीक टन हँडल करपाक दिल्लेलें आसा 2 म्हयन्यांक लागून इतले हेजेर आसा आमकां जेन्ना सांगलेलें आनी हे केन्ना दिलें ना 2021 जेन्ना लास्ट एसेंब्ली जाली पळय तेन्ना ताणें एश्युरन्स दिल्लेलें कितें परमिशन अप टू 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आसा म्हणून आयज जेन्ना हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारलें आनी तेंचे कडसून परमिशन मागिल्लें जें तुमी दिल्लेलें आसा जाल्यार आय वॉज सरप्रायज कित्याक तेंच्यांनी हें परमिशन एक्सटेंड केल्लेलें आसा रिन्युअल ऑफ कन्सर्न ऑफ ऑपरेशन एंड ऑथरायजेशन म्हणून रिन्युअल केल्लेलें आसा आनी हे रिन्युअल तेंच्यांनी फक्त मोरीन डॉल्फिनाचेर हँडल करपाक लागून हे परमिशन दिल्लेलें आसा आनी इट इज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2027 जे 2020 पर्यंत आसलेले आनी एश्युरन्स दिल्लेले आमकां हावजान कितें बाबा हें फुडें मोरीन डॉल्फिनाचेर आमी कोल हँडलिंग जावपाना म्हणून जाल्यार आयज तेंच्यांनी हे विदावट टेकिंग एनीबडी इनटू कॉन्फिडन्स आयज म्हाका दिसता हे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय ते हँड ग्लावज विथ एमपीटी आसा दिसता तांकां कितें तरी ते एमपीटी म्हाका दिसता आनी जे हे वेदांता जावं हे जिंदाल जावं हे अडानी जावं हे जे तांकां म्हाका दिसता हे कुत्रे कशे हांकां जी हाडां उडयता पळय ते हाडाचेर म्हाका दिसता हे हांकां परमिशन दिता आयज आमच्या वास्कोकारांक आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांची लायफ डेंजरान घालून आयज हे तांकां म्हाका दिसता हे परमिशन दिल्लेलें आसा ही खूब वायट गजाल हे सगळे इश्यूज आसा ते हांवें ऑलरेडी आमच्या येता ते विधानसभेक रेज केल्लेले आसा हांव आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांचो मुर्मगांव तालुकाच्या लोकांचो आवाज जावन
हांव थंयसर असेंब्लीन हे सगळे इश्यू घेवन हांव तो आवाज करतलो कित्याक हे अडानीक जिंदालाक आनी हे वेदांता जे आमच्या लोकांचेर जे अन्याय करता आनी हे पोल्युशन आयज हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक गेल्यार तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट तुमी दिला काय म्हणून तांकां मेळा काय म्हणून तर ते म्हणटात तेंची गरज लागना तांकां अरे येदो व्हडलो तुमी कोल हँडलिंग करता हांगा आनी एनवायरमेंट पोल्युशन लागना सर्टिफिकेट लागना काय आमचे खंयच्यो मायनींग जे आमी इतले लोक डिपेंडंट आसलेले ते मायनिंगाक लागून तुमी एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट जाय म्हणटा आनी हो येदो व्हडलो कोल हँडलिंग करता हांगा आनी ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट लागना हे सगळे लोक हांगा जे पोल्युशन करता आमकां मुरगांव गोंयच्या लोकांक इफेक्ट जाता वयल्यान हेजो कसलोच आमकां बेनिफीट ना कित्याक लोक जे कामाक आसा ते सगळे भायरसून लोक हाडलेले आसा झारखंडासून युपीसून बिहारासून आमच्या खंयच्याच गोंयकारांक या लोकलांक हे हांगा कामाक घेयना सगळे भायले इवन ते क्रेन ऑपरेटर आसा गाडयो चलोवपी ड्रायव्हर आसा सगळ्यांक भायले हाडला आमचे लोक तरसता हांगा कामाक लागून कितें म्हणटा कोळसो आमी खाता पोल्युशन आमी खाता एटलिस्ट आमकां जॉब तरी दिया बरे हे लोक हेंची दादागिरी करून आनी हांकां जर कोण प्रोटेक्ट करता जाल्यार हो गोवा गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंट खंय तरी भियाता कित्याक हांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून ऑर्डर येता काय म्हणून हे अडानीक आनी जिंदालाक प्रोटेक्ट करपाक लागून कित्याक दीस पीपल आर द मेन कल्प्रीट जिंदाल आनी अडानी आनी आतां वेदांता जालो कित्याक हे जे अशें चलयल्या तेज्या लागून आमी ओगी रावपाना हांव तुमकां एश्युरन्स दिता आमच्या मुरगांव गोंयच्या लोकांक आनी आख्या मुरगांव गोंयच्या तालुक्यांत हांव हे असेंब्लीन इश्यू काडटलो आनी तरी पासून तेरे जाग्यार येना जाल्यार हांव हे सगळे आमच्या पब्लिकाक देंवन सकयल देंवन हेंचें आख्खें ऑपरेशन बंद करपाची कापासतात दवरता आमी आनी हे करून दाखयतलो हे हांव सांगपाक सोदतां नेक्स्ट आसा ते हांव असेंब्लीन तेंचे कडेन जागाटलो कित्याक हेंची दादागिरी चल्लेली आसता हांकां मातसो पडलेलें ना आनी मुद्दाम तुमकां दाखोवपाक सोदता पळय हो हांगा एक खुरीस आसा ताका एक मुद्दाम हात लावन पळयलो जाल्यार पळय कसो कसो कोळसो पळय पळय कसो कोळसो हांगा पळय लोकांच्या हेचेर येता पळय हे देवाचें एक स्थान आसा ही बोट आसा न्ही पळय हांगा आमचे जटीन एरिया आसा पळय ही तुका मुद्दाम आतां परत एकदां हात लावन दाखयता हांव तुका दुसरो हात लायता पळय पळय कसो हो देवाच्या जाग्याचेर सुद्दां पळय तेंच्यांनी कोळसो करून दवरलेलो आसा अशें पोल्युशन हेजेर जाता आनी हेजो बेनिफीट म्हणटा तो आमच्या मुरगांव गोंयचो ना इवन हेल्थ चॅकअप एक्चुअली हांकां कायद्या प्रमाणे हांकां हेल्थ चॅकअप आसलेले आमच्या एवरी मंथ आमच्या मुरगांव गोंयच्या लोकांक हेल्थ चॅकअप एक तरी अजून पर्यंत तेंच्यांनी एकदां तरी हेल्थ चॅकअप केलेलो आसा आयज पर्यंत तेंच्यांनी केलेलो ना हेल्थ चॅकअप कसलोच लोकांक हेजो बेनिफीट मेळना तेंचे CRS फंड आसता ते फंड सुद्दां आमच्या लोकांक युटिलायज केलेले ना कसलोच तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट दाखय एक हॉस्पिटल तरी घातला हांगा मुरगांव गोवान हे कितें केलेलें आसा कसलोच ना सगळो बेनिफीट हे कोण ते इनवॉल्ड आसा पळय तेच्या भितर रावन हे फक्त मजा मारपाक लागलेले आसा हाच्या भितर मेन जो कल्प्रीट आसा हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेंच्यांनी तांकां परमिशन दिलेलें आसा हांव हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारपाक सोदता बाबा तुमी परमिशन दिलें कशें आनी तांकां जाप विचारपाक हांव हो इशू विधानसभान व्हरतलो सीएमान लास्ट इयर सतत सीएमान लास्ट इयर सांगिल्लें की कोल हँडलिंग आतां 50% कट डावन करतना म्हणटा आनी एका वटेन ते स्टेटमेंट करता कित्याक आमी कोल वाडोवपाना म्हणून आयज तेंच्यांनी एश्युरन्स दिलेले हावजान कितें 50% आमी रिड्यूस करतले म्हणून कोल एका वटेन ते एश्युरन्स दिता एका वटेन आमचो मुरगांव गोंयचो ते म्हणटा कितें आमी टुरिजमाक लागून ते जे पॅसेंजर बोट येता तो टुरिजम हाडटलो म्हणून आमी हांगा जाल्यार ते पळोवपाक गेले जाल्यार हांकां फक्त कोलाच्या भितर इंट्रस्ट आसा जाल्यार कोलूच हाडपाक सोदता कित्याक आयज सगळो अडानीन आनी जिंदालान कॅप्चर केलेलो आसा पोर्ट आतां हे अडानी येवन आमचे मोरीन डॉल्फीन आमचे वेदांता येवन मोरीन डॉल्फीन कॅप्चर करपाक लागले आनी हांकां परमिशन दिता म्हणजे हे कोल रिड्यूस करपाक सोदना हो कोल फक्त वाडोवपाक सोदता हांगा फक्त तेंच्यांनी एकूच म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान चिंतलेलें आसा दिसता हो मुरगांव गोवा जो पोर्ट आसा तो फक्त कोल हब करपाक लागून तेच्या लागून हे सगळी डबल ट्रॅकिंग हे ते सगळें चल्लां हे लोकांक फटयता आनी हे जावपाक आमी तर मुरगांव गोवाचे लोक ओगी रावपाना आमी सगळे रस्त्यार येवपाक आमी आमची तयारी दवरलेली आसा आनी हांव तांकां परत एकदां विचारपाक सोदता हे गव्हर्मेंटाक जे तुमी तुमचे उतार दिलेले आनी जे तुमी जिंदालाक आनी अडानीक जे तुमी कॅपिंग घातलेले बाबा हेज्या वयर तुमी कोल हँडल करूंक शकना हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता तांकां 8 मिलियन टनाचे एन्युअली बाबा कॅपिंग घातलेले आसलेले बट आयज जर तुमचे कडेन म्हाजे कडेन जो रिकॉर्ड आसा न्हू तेजेर पळोवपाक गेले जाल्यार तांच्यांनी 16-18 मिलियन टन एन्युअली केल्लेले आसा हेजेर गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना कित्याक हे गव्हर्मेंटाक हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बाकीचे जे इनवॉल्ड आसा म्हाका दिसता हे कंपनी हांकां खंय तरी हाडां उडयता आनी हे कुत्रे कशे म्हाका दिसता ती हाडां खावपाक लागून आपले स्वताचें पोट भरपाक लागून लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मारपाक उठलेले आसा हे फक्त कमिशनाचेर जगपाक लागलेले आसा सो हांव सांगपाक सोदता आमच्या मुरगांवच्या लोकांक टायम येयलेलो आसा
कित्याक आमकां सगळ्यांक वांगडा रावन आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाका उतार दिलेलो आसा की आमी वांगडा आसतले म्हणून. आतां टायम येयलेलो आसा असेंब्ली जाल्या उपरांत हेजेर आमकां हांकां धडो शिकोवपाची गरज येयलेली आसा.